NEP म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेन्ना सरकारान नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस केली तेन्ना खूपसो बोवाळ जालो आणि खूपशे असे प्रश्न उपस्थित झाले की ही जी पॉलिसी आसा ही पॉलिसी जी आजकालची भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक लागून हाडलेली खरी आसा पण ती परवडटली काय ना असे खूपशे प्रश्न उपस्थित झाले आणि ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आता सरकार सुद्धा NEP इम्प्लिमेंट करपा खातीर खंय तरी फास्ट ट्रॅकार गेल्लो आसा आणि तितून भितर सरकारान आयज एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो 6 तालुक्यांच्या टिचरांक लागून ओरिएंटेशन प्रोग्राम दवरलेलो ते 6 तालुके आसात बार्देस तिसवाडी पेडण्या बिचोली सत्तरी फोंडा हे 6 तालुक्यांचे जे टीचर्स आसात ते सगळे टीचर्सांक डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पर्वरी जो आसा त्यांचे बिल्डिंगेन कौटल्य भवन हे बिल्डिंगेन त्यांचो प्रोग्राम दवरलेलो जाल्यार हो जेन्ना एक ओरिएंटेशन जेन्ना प्रोग्राम दवरतात तेन्ना खंय तरी एक साहजिक आसा की जे कोण टीचर्स येतात जे आयकुपाक लागून टीचर्स येतात ते टीचर्सांक बसपाची सोय सारखी आसपाक जाय म्हणजे ओरिएंटेशन प्रोग्रामान एक्झॅक्टली कितें जाता की हे जे सगळे एक्सप्लेनेशन असता म्हणजे NEP बद्दल जे कितें एक्सप्लेनेशन असता कितें डाउट्स असतात ते सगळे क्लियर करपाक लागून टीचर्सांच्या मनान काय डाउट्स बी उरपाक जायना ते सगळे क्लियर करपाक लागून हो प्रोग्राम तयार करतात आणि ह्या प्रोग्रामान ते टीचर्सांक आपयल्ले पण आमकां गोमंतक टीव्हीक जे विज्युअल्स मेळ्ळ्यात ते पळोवपाक खूप भयानक अशें दिसतात कित्याक जेन्ना टीचर्स खंय तरी तो प्रोग्राम आयकूंक येतात खंय तरी त्यांचे ते फुडें कशें कितें भुरग्यांक लागून शिकोवपाचे कशें कितें प्रोग्राम्स आसात तो प्रोग्राम ते आयकूंक जेन्ना टीचर्स येतात तेन्ना खंय तरी तांकां बसपाची सोय सारकी करपाक जाय पूण आमी जे दृश्य पळयले ते दृश्य अशें आसा की सगळे जे हॉलान जे टीचर्स आसात तांकां टीचर्सांक बसपाक सारकी सोय सुद्दां केल्ली ना सगळ्यान पयलीं आयज पावसाचो दीस आनी पावसाच्या दिसाक सगळे भिजोन थंय वयर पावलेली आनी जेन्ना ते हॉलान ते पावली जाल्यार थंय तांकां बसपाची सुद्दां सारकी सोय केल्ली ना आता प्रश्न उपस्थित जातात की जेन्ना येदो व्हडलो प्रोग्राम 6 तालुक्यांचे टीचर्स जे टीचर्स फाल्यां स्कुलान वचोन ह्या प्रोग्रामान कितें घडलें आनी ह्या प्रोग्रामान तेणी कितें शिकून घेतलें ते फाल्यां ते इम्प्लिमेंट करपाक खातीर थंय ते येयल्ले असतात म्हणल्यार हे सगळे टीचर्स थंय येवन जे तांकां सारकी परिस्थितीन बसपाची परिस्थिती सुद्दां तांकां मेळना उबी रावपाक सुद्दां तांकां थंय सारकी मेळना अशे विज्युअल्स आमकां मेळ्ळे आसा सो हे सगळे टीचर्स तांकां एक जाग्यार 6 तालुक्यांच्या टीचर्सांक आपोवन तेंची अशी गैरसोय करप कितले पर्यंत योग्य आसा जेन्ना NEP जेन्ना आमच्या भुरग्यां खातीर जाय भुरग्यांचो फुडार NEP म्हणटात आमी जाल्यार सुद्दां ह्या टिचर्सांकूय तितलेच म्हत्व आसा कित्याक ह्या प्रोग्रामा वयल्यान सगळे जे फुडाराक ती स्कुलान वचून कितें शिकयतली कितें तेंचो प्लॅन आसा तो सगळो ह्या प्रोग्रामांतल्यान कळटा पूण तेंची ही जी सोय पळयली जाल्यार खूब अशी तेंची गैरसोय जाल्ली आसा आयच्या ह्या प्रोग्रामाक अशें ह्या सगळ्या चित्रांतल्यान दिसून येता सो हितून आतां नेक्स्ट टायम जेन्ना अशें कितें प्रोग्राम घडयतात तेन्ना खंय तरी अशी गैरसोय जावची न्हू कित्याक तितून आयज टिचर्सांनी खूब अशे हाल काडलेले आसात आनी ते आमकां दिश्टी पडटात जाल्यार खंय तरी नेक्स्ट टायम अशी गैरसोय जावची न्हू अशें आमकां थंय जे टीचर्स आसात जे टीचर्स थंय जेणे अटेंड केल्लो तेणी आमकां अशी माहिती दिल्ली आसा आनी तेंची अशी मागणी आसा की खंय तरी अशे फुडले फावट जेन्ना अशे कितें प्रोग्राम NEP बद्दल किंवा म्हणात किंवा आनी कसले जेन्ना 6 तालुक्यांचे जेन्ना टीचर्स एक कडेन हाडटात तेन्ना अशी गैरसोय जावची न्हू अशी तेंची मागणी आसा गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून